आम्ही आता असा गोवा असेंब्लीन एक मोठी बातमी तुमच्या मुखार घेवन येता। हांगा तुम्ही पळोवपाक शकता मुख्यमंत्र्याची गाडी म्हाज्या फाटल्यान गोवा असेंब्ली भायर उबी आहा। रातची पावणे 2 वरां जाल्लीं आसा। हेवटेन डेप्युटी स्पिकराची गाडी उबी आसा। भाजपाचे प्रेसिडेंट विनय तेंडुलकराची गाडी उबी आसा। मगोचे मंत्री बाबू आजगांवकराची आनी दीपक पावसकरूय हांगासर गोवा असेंब्लीन सद्या आहा। हें स्पश्ट जालां की आतां MGPचे 2 आमदार बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकार MGPंतल्यान फुट्टा आनी वेगळे जाता। ते BJPन जॉयन जावपाक शकतात आनी ते जॉयन जाल्या उपरांत एक वेळ PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराक कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप करपाचें एक्शन जावंक शकता। दीपक ढवळीकार सुदिनाचे भाव जे शिरोडेच्यान कॉन्टेस्ट करता तांकां इलेक्शनांतल्यान विथड्रॉ जावपाक एक टायम फ्रेम दिल्ली BJPन ते विथड्रॉ जावंक नाशिल्ल्यान BJP ही आतां एक्शन घेता। अपेक्षेप्रमाण बीजेपीचो मगोचेर मध्यान राती सर्जिकल स्ट्रायक राती सुमार 1 जाल्ल्या नाट्यमय राजकी घडामोडींनी मगोचो 2/3 विधिमंडळ गट फुटून बीजेपीन विलीन जालो। बाबू आजगांवकर आनी दीपक पावसकार रातोरात बीजेपीन पावसकाराचो आज मंत्री म्हूण सोपूतविधी जाता। सुदीन मंत्रिमंडळांतल्यान भायर बाबू उपमुख्यमंत्री दीपकान शिरोड्या पोटवेंचणुकेची तयारी केल्ल्यान खंय राजकी वळण। मध्यान राती जाल्ल्या सर्जिकल स्ट्रायकाक सभापती मायकल लोबो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, संघटन मंत्री सतीश धोण आनी बीजेपीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकराची टीम अलर्ट। वरा भितर इंडक्शनाची सगळी प्रक्रिया पुराय। जेन्ना आमकां ही सगळी कळ्ळी प्रकांडा तेजी एक दीस येते एका लो मामलेदारा उडयलो आमकां घेतलो कॉन्फिडन्सान ना। खंयच्या दिसा तेणें म्हाका कॉन्फिडन्सान घेतला ही पार्टी स्ट्रॉंग करपाक खंयची मिटींग घेतल्या दीपकाक उबो केलो थंय दीपकाक जो उबो केलो तेणें आमकां केन्ना विश्वासान घेवना आनी जो दीपकाक थंय उबो केला तेजे BJPन ते वेकेंट केल्ली सीट आनी थंय हो उबो दवरता म्हाका कळना। हेजे सांगतलो जाल्यार खूब आसा। अरे बायपोल इलेक्शनाचे पयलेच दीस न्ही फॅमिली कितें करपाक लागला ती लोकांक कळ्ळें न्ही। तुम्ही मर्ज जावपाक हो एक इश्यू आसता 100%। आनी दुसरें म्हणटे हो जो सरकार जो आसा आमी पयलेच ताका उतर दिल्लें सरकार उडोवपाक बाबू ना आनी इतली सरकारां केल्या केन्नाय उडूं ना। उडोवपाचो प्रयत्न जालो तर खंयचो सरकार उडोवपाचो प्रयत्न जाल्लो न्ही मदीं आतां MGPचो पण आमी म्हटलें हे बद्दल आमी नात उडोवपाक केन्ना मदीं जालो तो मदीं खूब जालें काँग्रेस बरोबर सरकार सुद्दां करपाचें आसलेलें आमचें जें हें गव्हर्मेंट केलें तें उडोवपाचेर हांव ना आमी सारके स्पश्ट केलें। आतां सुद्दां हें सोडून वचून आनी कितें तरी जावपा आसलेलें आमकां घेवन पण BJP सरकार उडोवपाक आमी दिवचें ना। आतां MGन कितें चल्लां हें तुमकां सगळें गोंयकारांक खबर आहा। जो बहुजन समाजाचो ल्हव मामलेदार तेजी कितें हालत जाली हेजे वयल्यान दीस पडटा की हो बहुजन समाजाक घेवन हे ढवळीकर फॅमिली वयतली काय ना सारकी। तेजे भितर म्हाजे असले दलिताचें कितें जातलें हें पळोवन की हांवें लोकल जी पार्टी आसलेली ताका सोडून नॅशनल पार्टी भितर आमी आज मर्ज जाल्यात दोगूय जाणां की नॅशनल पार्टी अशी आसा की अख्ख्या हिंदुस्थानात गाजत आसात मोदी फुडलें सरकारूय मोदीच आनी ह्या सरकारा वयल्यान आमकां आमच्या मतदारसंघांनी जो डेव्हलपमेंट फास्ट डेव्हलपमेंट जो मनोहर पर्रीकारान हाडला तो डेव्हलपमेंट मुखार व्हरतलो आसलो हें आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा आनी हेज्या नेतृत्वा सकयल ह्या पार्टीचें म्हाका उदरगत दिसता आनी गोंया भितरली उदरगत दिसता म्हणून आमी हें घेतलेलें आहा डिसिजन घेतलेलें आहा की MG पार्टी ही ढवळीकर फॅमिली पुरताच उरलेली आहा ती बहुजन समाजा कडेन पावना आनी पावची ना हें कळून चुकल्या उपरांत आमी हें डिसिजन घेतलां। मगो पक्षाच्या तिकेटीचेर निवडून आयले 2 वर्सां जालीं आमकां निवडून येवन जायत आयली तेन्ना आमकां एक दीस सुद्दां सेंटर कमिटीच्या मिटिंगेक बाबूकय आपोवना आनी म्हाकाय आपोवना। आमकां दोगांक फाटीं धरून तो आपल्याक जाय ते निर्णय घेतालो। आमी खूब फावटी ताका विचारलें तूं अशें कितें निर्णय घेता आमी दोगांक विश्वास ना गे आमी फुडें या भारतीय जनता पार्टीचे अलायन्स पार्टनर्स आसा आनी तसो आमचो सावड्डेचो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचो बाबूलाय मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचो काही कारणा कडेन तो MG खातीर आयलो ना आमच्या दोगां खातीर तो आमचे कडेन आयलो अशें आमचे सगळे गोंयाक खबर आसा। आनी हे आमचे जे 18 म्हयन्याक ज्यो वाटचाल आसुल्ली तितून आमी सॅटिस्फाय नासुल्ले म्हणून हांवें आनी बाबून आमी आमचे स्वर्गीय मनोहरजी पर्रीकारा कडेन आमी विशय मांडलेलो आनी आमच्या अध्यक्षान आमकां फुडें व्हेल्ले आनी आयज आमचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी आमकां एक आमचेर आमकां न्याय दिल्लो आसा आनी आमकां भारतीय जनता पार्टी
केन्नाच्यान प्रोग्राम केन्नाच्यान चलताले तुमचे जॉईन जावपाचे ते जेन्ना सीएम जाले तेन्नाच्यान त्यांनी तुका आमी तेंचे कडेन मंत्रीपद बीन कितें प्रॉमिस केला आमकां फाल्यां 12 वरांचेर शपथविधी आसा गव्हर्नरा कडेन आनी आमकां सीएमान जे मंत्रीपद दितले ते आमकां मान्य आसा. सभापती मायकल म्हणटा आतां सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हूण एकलो कोण ना. बीजेपी आनी काँग्रेस दोगूय 14चेर. मगो विधिमंडळ गटाचे विलिनीकरण. मात मगो पक्षान विलिनीकरणाक बावटो जाल्लो ना. आतां बीजेपी विधानसभेन 14चेर पावली. काँग्रेस आनी बीजेपीचे बळगे समान 14. मगोचो सुदीन 3वेल्यान 1चेर. दीपक पावसकाराचो सोपूत विधी जाता. बाबू डेप्युटी. मगो पक्ष अजून फुटिल्लो ना. मगोचे केंद्रीय समितीची आज बसका जाता. थंय पक्षाची तशेंच सुदीन आनी दीपकाची फुडली स्ट्रॅटेजी थारतली. मांद्रे, शिरोडा आनी म्हापशा पोटवेंचणुकांनी आतां मगो कितें करता आनी लोकसभेक कितें भुमिका घेता ताचेर सगळ्यांची नदर. काँग्रेसीनूय अजून पोटवेंचणुकांच्या उमेदवारांचे फायनल लिस्ट जारी केल्ले ना. मांद्र्या बाबी बाक्कर, म्हापशा सुधीर कानोळकर आनी शिरोड्या महादेव नायक म्हणून थारिल्ले. आतां थंयूच बदल जाता जाल्यार सगळ्यांची नजर. ह्या पुराय प्रकाराचेर सुदीन ढवळीकारान प्रतिक्रिया दिली. आणि 1999 लुझीन फालेरान 2 मनीस मगो पक्षाचे फोडले. ते 2 मनीस म्हणजे माननीय माजी मंत्री रमाकांत खलापते आणि माननीय मंत्री आणि एक बुजुर्ग मनीस जो लोकांचो असो बाब प्रकाश वेळी. आणि मगो पक्ष ते जेन्ना गेले सोडून ते आज पर्यंत हे दोगूय विधानसभेत पावना. आणि त्याच बरोबर लुझीन फालेराची मेजॉरिटी आसून सुद्दां 22 मनीस आसून सुद्दां लुझीन फालेराचें गव्हर्मेंट 6 म्हयने पडलें. हांव हांगा एकूच आमच्या आमदाराक सांगता की तांणी जें कितें केलां तें लोकांनी पळयलां दोनूय आमदारांनी आमच्या आणि लोक त्यांचेर लक्ष दवरून आसा. हेचे शिवाय हांव आनी कांय उलयना. आयच्या हे घडामोडी उपरांत मगो आनी भाजपा मदीं पॉलिटिकल गॅर सुरू जाला. मगोचे 2 आमदार फुटून बीजेपीत आयले आनी तेंची आमची आपली लेजिस्लेचर एमजीपीची लेजिस्लेचर विंग बीजेपी भितर मर्ज केली. दीपक पावसकार सांगता ते हिसपान तेका बुधवारा दनपार मेरेन मंत्रीपदाचो शपथविधी जातलो. ते करपा खातीर सुदिनाक कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप करतले. ह्या सगळ्या घडामोडी उपरांत गोंयांत जावपी 3 पोटवेंचणुको आनी 2 लोकसभा सिटां वेंचणुको आतां अटीतटीच्यो आसतल्यो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर.